फाटल्या 5 म्हयन्यांक हायक जालो, जवळ 30-35 रुपये वाडलेलो आसा. अशा परिस्थितीन तुम्ही गाडीवाले कशे रिॲक्ट करता? होय, आता ज्या तर आमी आतां वाड पळयतात आतां पेट्रोलाची, म्हाका दिसता आयज खंय तरी गरज येयल्ली आसा सरकाराची, की सरकाराचे विचार करचो की हे जे रेटी जे वाडटा पळय तेजे खंय तरी कंट्रोल हाडचो गरज आसा दिसता म्हाका दिसता. कित्याक आयज जर भारत देश आमी पळयलो जाल्यार खुबसो आमचो लोक जो आसा तो गरीब आनी मिडल क्लास लोक आसा आनी ते चडशे लोक भोंवतात टू व्हिलर किंवा बारीकशा आपल्या कामा धंद्या निमित्तान. आनी इतलो जर रेट वाडटा जाल्यार म्हाका तांकां जगपाक फुडें फुडें खूब अशक्य जातलें. म्हणून माझी विनंती आहे सरकारा कडेन, खास करून केंद्र सरकाराक, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीकूय, की तेंच्यांनी हेचेर पूर्ण विचार करचो आनी कशा तरेन ह्या महागाईचेर पेट्रोलाच्या रेटीचेर कंट्रोल हाडचो, जेणे करून सामान्य मनीस एटलीस्ट आपले 2 टायमाचें जेवण जें आसा पळय तें बरें तरेन जेवं शकता. कित्याक आयज आमचे प्रत्येक जर भाव भयणी पळयले जाल्यार खंय तरी कामा निमित्तान भायर ट्रॅव्हलिंग करतना गोंयाचो जर आमी हिशोब केलो जाल्यार आयज चडशे लोकां कडेन टू व्हिलर म्हळ्यार खंय तरी कामाक वयता. एक 10,000 जर जोडटलो आनी जर कामाक वयता टू व्हिलर घेवन जाल्यार तो वचूच शकचो ना ह्या बाबतींत. म्हणून हांव सरकाराक विनंती करता, आमच्या माननीय सरकाराक, हांगासरल्या राज्य सरकाराक आनी केंद्र सरकाराकूय, की तेंच्यांनी हेचेर मातसो विचार करचो आनी हेचेर तोडगो काडचो खंय तरी. की रेटी जे डेली वाडटा पळय ते खंय तरी कितें पर्याय सोदचो तेचेर आनी सामान्य जनतेक थोडो दिलासा दिवचो. कम्पेअर टू अदर स्टेट म्हणजे कंट्री आमच्यान खूब हाय रेट कसो दिसना? हय, अशें हांवेनूय खंय म्हाज्या वाचनान येयलें तें हांवेनूय वाचलां अशें गोश्टीचे हे. पण स्वता जितलो स्वता तरी हांव भायल्या कडेन आजून वचोंक नासल्या कारणान म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना, पूण वाचनांतसून म्हाका कळलेलें आसा की कम्पेअर टू अदर कंट्रीज आमचो रेट्स खूब हाय आसा टॅक्सेशन पार्ट सुद्दां. सो म्हाका दिसता जर अशी जर खरी गोश्ट जर आसा जाल्यार सरकारान हेचेर पूर्णपणे स्टडी करून पेट्रोलाचेर जो रेट जो वाडटा तो लोक कम्पॅरेटिव्ह रेट हेचेर वर्कआउट करून लोकांक, सामान्य जनतेक दिलासा दिवचो सध्या गरज आसा. पेट्रोल वाड जी जाता तेजेर तुजो म्हणणं काय? आता सध्या कोविडीचें सिच्युएशनान, त्या पॅन्डेमीक सिच्युएशनान गव्हर्मेंटान हातून कांय तरी तोडगो काडचो आनी हेच्या बद्दल कांय तरी एटलिस्ट पब्लिकाक रिलीफ मेळटलो अशें कांय तरी तेंच्यांनी तोडगो काडचो आनी सध्या तरी तेंच्यांनी हेतून नियंत्रण हाडपाचो आनी रिलीफ दिवचो पब्लिकाक. सध्या सगळे कडेन कुणाचे धंदो ना, वेवसाय ना, इन्कम सोर्स सगळे बंद जाला. तातूंत कांय तरी तेंच्यांनी तोडगो काडून ह्या विशयाचेर चिंतन करपाचो. एटलिस्ट इतले तरी गव्हर्मेंट पब्लिका खातीर आसा. तेच चिंतूंक ना जाल्यार आनी तेचे माय बाप, पब्लिकाचो माय बाप गव्हर्मेंट, तर तेणीच पब्लिक खातीर चिंतूंक ना आनी कोणूय चिंतचो आनी कोणूय तेंचे बद्दल हे करपाचो, रिलीफ दिवचो, तांकां कांय तरी हे करपाचो, काय म्हणटात, टू बी गिव अ रिलीफ टू दोज नीडेड पीपल फॉर द पब्लीक. फाटल्या 5 म्हयन्यांक जवळ 35 रुपये पेट्रोल वाडला. बरोबर. हां, सो हे सर्वसामान्यांक परवडटा काय? तेच्या बद्दल त्याच्याच खातीर तुमकां सांगलें की जे सर्वसामान्य लोकांक जे सध्या हे ना, पयलीं म्हटल्यार धंदो वेवसाय ना आनी ज्या भरमसाट तेंच्यांनी वाडयल्या. बरें आहा ते दुसरे ते सांगतात की न्ही आमी इकॉनॉमीक डावन आसले ह्या कारणान त्या कारणान म्हणून खुबशे मॅसेजीस व्हॉट्सॅप ग्रुपान चलतात आनी कितें करतात गव्हर्मेंटाच्या बद्दल आपले हे करतात. पण तांणी हे तरी चिंतूंक जाय न्ही की सद्या दुसरोय बाजू बघूंक जाय लोकांच्यो, की फाटले 6 म्हयन्यान आमी कित्याक वाडयता, लोकां खातीर काय त्रास जाता ते बद्दल तेंच्यांनी चिंतूंकूच जाय न्ही. तर पेट्रोल वाड जी जाता न्हय तेजेर एज अ ड्रायव्हर, एक गाडी चलयता तूं, तुजी स्टेटमेंट कितें आहा की पेट्रोल हे वाडतच आहा? हे पेट्रोल जे वाडत चला ते जे आमच्या सर्वसामान्य मनशाक तर हे पुरवाडा सारकें नाच. आमी बिझनेस करून येता आमकां हे पुरवाडा ना जाल्यार सादारण गरीब जो मनीस आसा तो ह्यान फुडें कशी गाडी चलयतलो आनी काय करतलो, हे एक मोठो प्रश्न आसा. आनी हे सरकारान जे आदी कितें कितें सांगलेलें आमी अशें करतलो तशें करतलो, पण पेट्रोल मेन पेट्रोलच जर हे करूं शकना जाल्यार म्हाका दिसना आतां फुडें काय कशी परिस्थिती येतली ती. परत मी कालच एका मोबायलाचेर पळयल्ले नेपाळ सारक्या हितूर कंट्रीन काय तरी 70 रुपये, पाकिस्तान येता म्हणजे सारक्या बॅक हें चलता तरी आसतना त्या कंट्रीन सुद्दां म्हाका दिसता 70च्या खालती काय तरी पेट्रोल आसा. आनी येदो मोठो आमचो भारत देश आमच्या कसा ह्या चलता म्हाका कांयच कळना.
100,000 पाव. 100 पर्यंत पावा म्हणजे. आणि हे कंट्री आमच्यापेक्षा कितक्योशो फाटी आहात तरी आसा ते पेट्रोल कसा कमी विकतात आणि आमची इंडिया कशी करू शकना आता, असो एक मोठो प्रश्न पडटा. फाटल्या 5 महिन्यांक पेट्रोल कितले वाडला जाणा तू गाडी चलयता? फाटल्या 5 महिन्यात जवळजवळ काहीतरी ना म्हटल्यार 10 फावटी तरी 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 3 रुपये असे जवळजवळ ना म्हटल्यार 20 रुपये वाढले. 20 रुपये. पण ह्या काय कांयच म्हाका कळना गव्हर्मेंट. कमी येवचे अशें म्हणटा तूं? कमी येवकच जाय न्हू. सर्वसामान्यांक काहीतरी आपले धंदे खंय तरी वयतलो काय करतलो जाल्यार हे डिझल आणि पेट्रोल हे कमी जावंकच जाय. वाडटा ते बरें काय वायट? वाडटा ते वायटच न्हू 100%. त्या कंट्री कशे दितात कमी आणि ही आमची इंडिया कित्याक लागून म्हारग काय तर म्हाका कांयच कळना. परवडटा तुका? परवडटा तुका? आता काय करतलो, घरा जा म्हटलं घालचीच पडटलें.